आमचे जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल साहेब आयज गोंया येता आनी आमी ह्या टायमाचेर एअरपोर्टाचेर आहा, सो आमी ताकाच रावता. पूण हांव सांगता आयज आमचे जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल साहेब हो गोंया येता इलेक्शना हेचेर, की आतां इलेक्शन आहा नेक्स्ट मंथ म्हणटकच ही सगळी तयारी आमी केल्या. ही तयारी आमी इलेक्शनाची 2022 इलेक्शनाची ही तयारी आमी डिस्कस आमी आमचे भितर करतले. आतां हे भाशेन लायक मायंडेड ज्यो पार्टी ज्यो एकठांय येवपाच्यो आसल्यो त्यो आयज म्हाका दिसना येतल्यो म्हणून. पूण आमचे मदें आमी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी सगळ्यांक जायत्या बरे बरे लिडरांक आयज जिखपाचें आसा, विनेबिलिटी आसा, ताका आमी आमंत्रण दिता. आमी ताका रिक्वेस्ट करता ह्यो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन जॉयन जा, स्ट्रॉंग करया आनी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन रावन सिंबलाचेर आमी जिखया. तेच भाशेन हांव एक पर्सनली हांव आमच्या रेजिनल्ड बाबाक जो हो एक बरो मनीस कुर्तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, ताका हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन भितर सरोन तुमी प्रवेश करून तुमी आमच्या पार्टीच्या सिंबलाचेर तुमी रावचे. कारण हे बरे बरे मनीस ह्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आमकां जाय आनी आमच्या पार्टीन रावन एकठांय रावन बरो मजबूत करया आनी हे पार्टी 2022 इलेक्शन आमी जिखया. तर आयज कोण येवचें हें ना, पूण आमचें एक डिस्कशन आहा प्रफुल्ल पटेल साहेब आनी आमी रावन आमी डिस्कस करतले आनी हे 2022 इलेक्शनाचेर आमची चर्चा जातली. सर, पॉलिटिकली एनसीपी गोवा इज ऑलवेज कॉल्ड कांग्रेस इज द एल्डर ब्रदर. आज क्या रीज़न है कि अलायंस नहीं हो पा रहा है कांग्रेस और एनसीपी के बीच? Well, Congress party believes that they can win Goa on their own after losing 15 of their sitting MLAs, and every day the situation is so fluid, and if everybody thinks that they are capable of fighting on their own, well, it is up to them. We are a responsible party. We had an alliance in Maharashtra of the MPA, and it doesn't matter if the Congress has its own views. NCP is also a party since 1999 inception. Dr. Wilfred D'Souza started this party in Goa, and since then we have got many times MLAs elected, we have had ministers, and it's all right, whatever may be the situation. NCP is quite capable of fighting on a reasonable number of seats, and we shall do so. And Shiv Sena also has expressed its desire to fight along with us. So NCP and Shiv Sena will fight the elections, and if other like-minded parties or people would like to join us also, we are happy to do.